मंगळार 26 डिसेंबर 7 इस्तेव प्रथम रोग साक्षी मुखेल व्हड ताका शारा भायर व्हेलो आनी फातरांनी मारलो. नियाळाक आदार. शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्याची वायट खबर आयकून दुखी जाता. आपूण निटायेर हाडटलो म्हूण चिंतून ताका समजायता. ताच्या वायट कर्तुबांक लागून ताचो फुडार पिड्यार जातलो हाची जाणविकाय दिता. बरे भाशेन विद्यार्थी आयकून घेता, पूण घरा वचून आवय बापायक परतेंच सांगून शिक्षकाचेर आरोप घालता. भुरग्याचें आयकून आवय बापूय इस्कॉलान कंप्लेन दिवन ताका नोकरे वेलो निकळायता. आपल्या बरेपणाचो वायट परिणाम पळोवन लोजेक सापडून काळजाचो आताक जावन शिक्षक सोंपता. आयज परब समारंभां भागेवन इस्तेवाची लोकां मदें बरो मान आसलेलो पवित्र आत्म्याचे जानवायेन भरलेलो देखून शिसांनी ताका विचलो. ताचे वरवीं जेजू व्हडल्यो खुणा आनी बिजमितां करतालो. स्वतोन जाल्ल्या मनशाचे देवस्थानांतल्यान कांय जुदेवांक ताची नोसाय जाता. तो पयस जाग्याचे निसंठण करतलो आनी मोइजेसान दिल्ल्यो रिती बदलतलो म्हणटा ते आमी आमच्या कानांनी आयकलां म्हूण फटकिरी गोवायकी दिवन ताका फातरांनी जिवेशी मारतात. शुभवर्तमानांत जेजू मनशा थंय शिडूक रावन शिटकायता. बरें करता तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार आसतलोच, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो म्हूण जेजू सांगता. जायते फावट आमी दुसऱ्यांचे बरें चिंतून आदाराक वेता, पूण आमचेच नांव पिड्यार करता. भाग्योन दिस्तेवाच्या जिविताचे उदाहरण घेवया. मनशांनी ताचो कुडीचो जीव काडलो, पूण आत्मो जेजून आपल्या वेंगेंत घेतलो. म्हजो थाराव पवित्र आत्म्याच्या बोलान जेजूचो वावर करतलो.